केपें सांगेमालात आशिल्ल्या एकमेव अशा खेळा संकुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। कितलोसोच तेंप जालो ह्या खेळा संकुलाची सारकी देखरेख जावना। फाटीं वॉकिंग ट्रॅक घालपाच्या कामा वेळार मातशी देखरेख केल्ली, पूण उपरांत ह्या संकुलाचेर पुरायेन आडनदर जाल्ली दिसून येता। आशिकुशीक टायल्स पडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात, स्विमींग शिकपाक येतले जाल्यार स्विमींग पूल आसा पूण कोच ना। अश्यो जायत्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान हालीसराक लोक चडशे हांगा येवपाक पळयनात। हे विशीं खेळा मंत्री तशेंच थळाव्या आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। तुमी पळयता हांव आसा बोरीमल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान, म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी स्विमींग पूल आसा। हो प्रश्न स्विमींग पुलाचोच ना, केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टोटल जे फॅसिलिटीज आसा, एक म्हणल्यार फुटबॉल ग्रावंड तेजी पीच आसा पळय टोटली रफ जाल्ली आसा। तशेंच फक्त खेळटा म्हणटा बॅडमिंटन एक कोर्ट, बाकीचे सरावंडींग पळयलें जाल्यार सरावंडींग टोटली निग्लेक्टेड केल्ले आसा। थंय टायल्स उडयल्ले आसा, खंय तरी जे प्रिमायसीस आसा ग्रावंड हेजे कॉम्प्लेक्साचे थंय झाडां जाल्लीं आसा। हेजी जे फेन्सींग आसा ग्रावंडाची सभोवती ते कळमेल्ले आसा, अर्दी कट जाल्ले आसा। स्विमींग पुलाक जो मेन म्हणल्यार कोच आसता तो कोच अनेबल आसा आनी फक्त जे लायफ गार्ड आसा तेच लोकांक स्विमींगाचे हांगा शिकयता। पूण खंय तरी हेजे कडेन टोटली निग्लेक्ट जाल्ले आसा। खंय तरी हेजेर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।